विसवा उपरांत तुमकां येवकार। जुवारी पुला खातीर प्रधानमंत्र्याकडे खासा पॅकेजीची मागणी करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमावान दिल्या। मडगांवां तांणी पत्रकार परिशद घेतिल्ली। थंय रुमडामळ दवर्लेच्या 80 भाजपा कार्यकर्त्यांनी बुधवारा चर्चिलाक आपलो तेंको जाहीर केलो। ह्या तरणाट्यांच्या प्रवेशा उपरांत दवर्ले भाजपाची उरली सुरली सगळी मतां आपले वटेन आयल्यात असो दावो चर्चिलान केला। ब्रिज उस्का म्हण आतां आनी पर सेमा म्हणलें आमी दोगांय आमी सेंट्रल वचपाक सोदता। प्रायम मिनिस्टर अशें म्हणे प्रायम मिनिस्टर गिफ्ट दिता जाल्यार चोवपाक एक आमी 50 इयर्स गोल्डन जुबली एक गिफ्ट दी म्हण। आदी भाजपा खातीर वावुरपी सुमार 70 ते 80 कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसींत प्रवेश करता अशें सांगून चर्चिलाक तेंको दिला। चर्चिलान तांकां येवकार दिलो। नावेल्यान एटलिस्ट 2000 वोट सारको बीजेपीचो आशिल्लो आनी एंटी लुजीन मारलो 2,000 तर 4,000 तो बीजेपी वयतालो। सो एंटी लुजीन बरोबर आहा तो वोट आहा सारको जालो आनी आतां तो तेंगलो आशिल्लो तोय बरोबर येयला। लुइजिनाचेर मात चर्चिल उलोवंक तयार ना। मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। डीजीपी आदित्य आर्यान सरकारी गाडयेचो उपेग आपल्या खासगी कामां खातीर केला म्हूण आर्या आड आरटीआय वावुरपी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दिल्या। 24 वरां भितर कागाळ नोंद करून कारवाय केली ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी आयरिशान पुलिसांक दिल्या। डीजीपी म्हणटा आपूण सरकाराक विचारूनच गेल्लो। I have filed this FIR at the Panjim police station against the DGP of Goa, Dr. Aditya Arya. I have also spoken to the police inspector when I filed the FIR today, and I have made it very clear to the police inspector that if the Panjim police don't take action on my complaint within 48 hours, I would be constrained to move the court for appropriate orders in this matter. 16 ऑक्टोबराक पुलीस महासंचालक डॉक्टर आदित्य आर्या सरकारी गाडी घेवन गोकर्ण भोंवडेर गेल्लो। सरकारी गाडयेचो खाजगी कामाक उपेग करप हो कायद्यान गुन्यांव। असल्यो गजाली स्वता राज्याच्या पुलीस महासंचालकान करप म्हळ्यार लज अशें आयरिश म्हणटा। सरकारी गाडी दुसऱ्या राज्याभायर व्हरपा खातीर मुख्य सचिवाचो परवानो लागता, मात तो आर्यान घेतिल्लो ना ही माहिती आयरिशाक आरटीआय खाला मेळ्ळ्या। आयरिश म्हणटा गोकर्ण भोंवडेचो खर्च आर्या कडल्यान घेवचो। So Dr. Arya should have at least apologized to the people of Goa for misusing the official vehicle and paid to the government of Goa the cost incurred by the vehicle on that day for the vehicle to be taken to Gokarna. Instead of that, Dr. Arya, as an afterthought, says that he had gone to Gokarna on an official trip, as Gokarna is the transit point for drug entry into Goa. This is totally false. 16 ऑक्टोबराक आर्यान सरकारी गाडयेन 393 किलोमीटर प्रवास केला अशें आयरिश म्हणटा। आर्य म्हणटा सरकारची परवानगी घेऊनच गेल्लो, ताचेर आतां कितें ते सरकारच निर्णय घेतलो। I can't keep publicly, I can't talk about publicly. He is a public man, he can say whatever he feels like. As far as I'm concerned, I've already taken permission and gone there. Inquiries are already being conducted, as you have read from your newspapers that the Chief Secretary says that is in the last phase of inquiry. So let it go. Thing is that yes, we are supposed to. Now, you can't say that police can't work, can't go there, and all these things are not. पणजीच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी, राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार। कदंब बस स्टँडा लागसार आशिल्ल्या हिरा पेट्रोल पंपा फाटली जमीन आता पणजी महापालिकेच्या ताब्यांत आसा। कांपालावेलो कोयर 15 दिसां भितर थंय व्हेलो ना जाल्यार कोयर उडोवंक दिवचो ना अशी शिटकावणी नगरसेवक कबीर पिंटो माखीच्यान दिल्या। पणजे महापालिका वाठारांतल्या कोयराचो प्रस्न दर दिसा गंभीर जायत चल्ला। कांपाल वाठारांतल्या ह्या कोयराक उजो लागिल्ल्यान सगळ्याक धुंवर जाल्लो। फाटल्या कांय दिसां भितर दुसरे फावट हो उजो लागलो। त्या खातीर कांपाल वाठारांतले लोक सामके बेजार जाल्यात अशें थळावो नगरसेवक कबीर पिंटो मखीजा म्हणटा। Now because of these fires, continuous fires, because of the garbage being dumped out here, it's supposed to be a sorting center, but they're also dumping garbage out here, and we've been trying our level best to stop this because the people of Kampal are suffering, and they're all, I mean, the residents of Kampal, they're all our people, and we can't allow this to carry on, any further. I'm giving an ultimatum to the municipality to stop this, or else I will be forced to come onto the streets and stop it. I will lock these gates, and then I will see how any further trucks are dumped over here. पणजे कदंब बस स्टँडा लागसारची जमीन पणजे महापालिकेच्या ताब्यांत मेळ्ळ्या।
ह्या नव्या सुवातीचेर कोयर उडोवपाचें काम बेगोबेग चालू करचें अशी मागणी कबीरान केल्या. I will wait just for another few days because I've been given assurance by the commissioner that it will take a little time to get the infrastructure in place behind Hira petrol pump. But if it doesn't work within maybe the next maybe 15 days to a month, this site is going to be shut. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. चिल्ड्रन्स रायट्स इन गोवा ह्या भुरग्यां खातीर काम करपी संस्थेन आमी फुलुया हे नाटक खासा भुरग्यां खातीर बसयलां. सेल्फिश जायंट ह्या इंग्लीश नाटकाचो हो कोंकणी अणकार. मडगांवां रवींद्र भवन आनी वास्को बिट्स पिलांनीत जावपी ह्या नाटकांक तिकीट आसची ना. त्या भायर 11 डिसेंबराक म्हापशा भुरग्यांचो मेळावो दवरला. चिल्ड्रन्स रायट्स इन गोवा ही संस्था भुरग्यां खातीर वावुरता. ह्या संस्थेच्या भुरग्यांक केंद्रान आमी फुलुया हें नाटक बसयलां. सेल्फिश जायंट ह्या इंग्लीश नाटकाचें हें कोंकणी रुपांतर आसा. CRGची मुखेली निष्ठा देसायन ह्या विशीं म्हायती दिली. 2 परफॉर्मन्स आसा. एक 9 डिसेंबर रवींद्र भवन 11:30 आणि दुसरे 14 डिसेंबर बिट्स पिलांनी ते पण 11:30. चिल्ड्रन्स रायट्स इन गोवान 11 डिसेंबराक खेल खेल में जिंदगी ही खासा कार्यावळ आयोजित केल्या. म्हापशा बोडगेश्वर देवळात जावपी ही कार्यावळ सकाळी 9:30 ते सांजे 5:30 मेरेन चलतली. भुरग्यांक अधिकार कार्यावळ समन्वयक व्हेनिसिया कार्दोजोन ह्या विशीं म्हायती दिली. On 11th of December, CRG will be organizing a Bal Mela. This is an annual event that CRG organizes, and this year we are focusing on the right to play. The children, we will be organizing various competitions for the children, which will be like they'll get a right to express what they feel about their right to play. We'll be having a letter writing competition where they'll be writing letters to the minister, to the secretary, to the director of sports. We'll be having a kite making competition along with slogans on what they feel about the right to play. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसाव.